जेजू बाळखातय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवस्तुतेच्या वर्साच्या निमाण्या हप्त्यांत आमी आसाव. एक वर्सात देवस्तुतेचें वर्स अखेर जाता आसतना अंत्य काळा विशीं नियाळ करूंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. आयचें पयलें वचप उगडापण पुस्तकांतलें तें जुवांव लाभलेलें तें दर्शन ह्या विशीं हातूंत उल्लेख आसा. अंत्य काळार कितें जातलें, कुणा दृश्टेक पडटलीं, शिसांक कितें सकड सांगोंक जाय वा शिसांनी कशें आयतें रावूंक जाय म्हूण जेजू हांगासर सांगता. तशेंच जेरुसलेम शहराच्या वा देवळाच्या नासा विशीं आसा. भिरांकूळ रितीन हें शहर नास जातलें, लोक तलवारीक बली जातलो, उरलेलो लोक गुलाम सावन शिंपडटलो. संवसार अखेर जाता आसतना कितें जातलें म्हण हांगासर उल्लेख केला. अंतरळाच्यो सक्त्यो लोकतल्यो, लोक भियान कंगाल जातलो, मनीस भियान शिरी सुकतले. अंत्यकाळ खंडीत जावन येतलो. पूण हांगासर जेजू म्हणटा तुमी भियेवचें न्हय. ही एक बेस्तावणी न्हय, बगार एक जागृतकाय. सदांच तयार रावूंक जेजू आमकां उलो दिता. बाबिलोनाच्या बंदडेतावन फाटीं आयिल्ल्या इस्रायल लोकांनी नास जाल्लें देवाळ परत उबारलें आनी हें बांदलेलें दुसरें टॅम्पल. हेरोद वर्त्या रायान सुरुंगा रावन तें पुनर्निर्माण केलें. ताच्या बऱ्यापणाक न्हय, बगार ताच्या बांदपा शतेक ताका हेरोद वर्तो म्हूण नांव आयलें. जेजू ह्या देवाळाच्या नासाचो उल्लेख करता. लुकान ही सुवार्ता बरयत आसतना हें देवाळ येदोळूच संपूर्ण नास जाल्लें. पूण हांगासर लुकाचीं उतरां, जेजूचीं उतरां, जेजूचो प्रवाद आमकां कळीत करता एका वाटेन तर, आनी एका वाटेन लोक जेजूचो हो प्रवाद खरो जालो म्हूण आमकां स्पश्ट उतरांनी कळीत करता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आमी पळयता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक लोक खरेपणी लागून रावल्लो आनी थंयसर कश्ट दोगदोनी लोकां थंय आसली. निरो रायाच्या हातांत लोक शिक्षा भोगून आसलो. कोण क्रिस्ताक वेंग मारता ताका जेवशी मारताले, राण मनजातीच्या हातांनी ग्रासूंक सोडटाले. आपणाचो पाटलाव करतल्यांक धैर्य दिवच्याक जेजून पयलेंच दगदवणे विशीं शिसांक कळीत केल्लें. परिक्षेंत अनुत्तीर्ण जाता आसतना भुरगीं तकली बगावन चलतात. सूख केल्लो व्यक्ती तकली बगावन चलता. जिणेन सलवल्लो व्यक्ती सयत तकली बागावन चलता. जिणेन सकड वगडायल्लोय व्यक्ती ताची तकली बागोवन तो चलता. तकली बागोवन चलचें सलवनी दूख भिरांत असो संकेत जावन आसा. देखून आयची वाचपां असो वांजल आमकां सांगता, धैर्यान उबे रावूंक आनी सदांच तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, उखलून धरा. तुमकां मेळचें विरोधपण खंडीत जावन निरासपण हाडिनाये, कित्याक हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो. जेजून सांगलेलीं तीं उतरां तुमचो एकच एक केस सयत नाश जायनाये. साम पावलोचीं उतरां परत उगडासा काडचीं तर, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध कोण रावतलो. कश्ट पिडा जायते फावटी आमी देवाक पातयेल्ल्यांक मेळचें एक इनाम घे म्हूण आमी सवाल करचें आसा. पूण कश्ट देवाक आमी कितल्या मापान पातयेता म्हूण दाखोवंक हो एक संदर्भ म्हूण जायते फावटी समजूंक आमी फाटीं सरता. कित्याक जेजून सांगलेलीं तीं उतरां तुमच्या दीर्घ सोंसणिकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. बाबा भयणीनो, जेजूचें पयलें येणें आमकां कळीत आसा. एक सादो बळो जावन मनीस जावन तो ह्या संवसारी आयलो. पूण जेजूचें दुसरें येणें तशेंच आसतलें म्हूण आमकां सांगूंक जावचें ना. कित्याक नितीकर्त जावन आमची झडती करूंक तो येतलो. आनी ह्या झडतेंत आमी जैत जोडूंक आमी कितें करूंक जाय? 4 प्रमुख संगती तुमच्या मुखार दवरता. का पिये गम्मत मार, हें चिंता पयस करून आत्म्याचीं कामां पयस करून कुडीची दादोसकायेक लबदोवची न्हय. बगार जें कितें शाश्वत आसा, जें कितें शेवट आमकां आसा, त्या शेवटा तेवशी मेटां काडूंक आनी आमची दिश्ट आमची तकली थंयसर उखलून आमी दवरूंक जाय. दुसरें जावन नितळ निश्कळंक आनी पवित्रपणाची जिणी. मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत आमी वाचता, नितळ मनशाक
देव पळोवंक मेळटलो असलेची न्ही आमकां निमाण्या दिसा उपकारतली. तिसरें जावन शिकयिल्लें पाळचें. दैवीक शब्दाचो उजवाड बावार्थाची शिकवण कृपेची जर आमचें कर्ण घेतल्यार खंडीत जावन शेवटा तेवशी पावूंक आमी शकतल्या. आनी ह्या क्रियेचें जावन कळनासतना मागणें आमच्या बाच्यावे खातीर सोम्याचो ताळो आमी सदांच आयकूंक जाय. ताच्या ताळ्याक काण दिवन आमची क्रिस्ती बावार्थी जिणी संपूर्ण रितीन आमी जियोंक जाय. जें कितें आमी बावार्थान पातयेता तें बरोवशान आमी राखून रावया. कित्याक कश्टा वेळार सांतीनी न्ही तकले उबार सर्गाक दीस लावन तांचें जिवीत तांणी शेवटाक पावयलां. मनीस आसता वरेग कश्ट आसतलेच पूण कृपाय आमकां निरंतर आसतली. आमकां रचतलो देव आमकां राखतलो आनी आमची सोडवण करतलो. तर आज हीं उतरां वांजेलांतलीं उतरां परत आमच्या मती काडटसतना भियोवचें न्ही बागार एक जागृतकाय आमच्या जिविताचो शेवट समजून घेवन जियोंक हीं उतरां आमकां आज परत आमकां जगयतात. कित्याक देवस्तुतेच्या वर्साच्या निमाण्या दिसा आमी आसा परवा आयतारात देवस्तुतेचें आनी एक वर्स आमी प्रारंभ करता. नव्या बरोवशान नव्या हुरुपान बावार्थान जियो जेजूचोच आदार मागया. कित्याक तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर कोरोसो जावन उड्या रुपार उड्या वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया. ताचो आदार आमी घेवया. आमेन.